आयज आमी कॉन्ट्रॅक्टर जाका तो कॉन्ट्रॅक्ट मेळल्लो हा रिगार्डींग ड्रेजिंग ऑफ द सँड बार एट द माउथ ऑफ द रिवर बाब कैलाश तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका घेवन येयल्ली हा आनी एट द शापारा जेटी आनी आमी ताका आमचे मदें हा आमचो वॉर्ड मेंबर स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाब सुरेन आनी प्रेजिडंट ऑफ द शापोरा जेटी बलबीम आनी तेणें आतां आपल्याची टॅक्निकल टीम हाडटा म्हूण सांगल्यार टू स्टडी द फिजिबिलिटी. सो विदीन दीस वीक ही वील लेट मी नो हाव फिजिबल इट इज फॉर हीम आनी ताका जाय आहा तितले एसिस्टन्स रिगार्डींग स्टोरेज आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचे प्लेस हांगा आहा ही कॅन स्टोर द सँड वॉट ही इज एक्सट्रॅक्टींग एंड देन ही कॅन टेक इट टू डिस्पोज इट. सो आमचो पंचायतीचो हेल्प हा, आमचो जेटी प्रेजिडंट एंड हीज एंटायर टिमीचो हेल्प हा आनी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचोय ताका हेल्प हा. बट ओन्ली थिंग ही हॅज टू स्टार्ट व्हेरी सून. आनी ताका म्हाका दिसता वर्क ऑर्डरूय मातशें लेट मेवली. आयची गजाल म्हणजे ती स्टोरी ते जाय न्हू सांगपाक. आयज ती हेज्या पयलीं फिशरीज मिनिस्टराक सुद्दां पयलें आतांच्या फिशरीज मिनिस्टराक पयलें जाल्यार ताणें 1-2 ना येयलो. तेज्या उपरांत आमी तेजे कडेन गेले कांय ना. आतां मॅडम आहा ती 4-5 फावटी येयली. काम जावं ना जावं म्हणून कितें तरी आश्वासन दिवन कितें तरी दाखयता ती बाबा आपूण करतली म्हणून. कित्याक आमची शिवोलेची ती आयज एमएलए आहा त्या कारणान आमी म्हणपाचें आतां ती करता न्हू तें आमकां बऱ्याक लागूनच करता कशें दिसता. आज फिशरीसाक दिला, फिशरीसाक सांगलें कोण ते अजून तकलीच वयर काडिना, फक्त करता ड्रेजिंग करता. सो मॅडमने उत्तर दिला की काम चालू जातले विकांत तुमचे कॉर्पोरेशन आसतले काय मॅडमीन आनीकूय मनीस हाडलेले, सर्वे हाडले, कोणी हाडले आनी दाखयले तिणें. आतां कितें आतां केन्ना जाता तेन्ना कितें आतां तरी आसतना तेणें सांगलां आपूण पळयता म्हणून आनी कशें कितें जातलें की शुवर हें करूं ना. पूण आतां हें आतां सुरू करीत जाल्यार एक टायम म्हाका दिसता बरें पडटलें.